नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। सरकारी जमनी वयली घरां अधिसूचित करूंक कायद्यात बदल, ड्राफ्ट नेमाविशीं येणावळ खात्याक सुचोवण्यो दिवपाक वा हरकती नोंद करपाक 15 दिसांची मुजत। म्हापशां जी सुडान 5 सुवातांनी उबारिल्ल्या प्लास्टिक कलेक्शन सेंटराचो सध्या जाला गार्बेज डंप। थळाव्या नगरसेवकान खंय पालिकेक जायती पत्रां केल्ली पूण स्थिती आसा तशीच। ऑफ ड्युटी पुलीस कॉन्स्टेबलान एका 27 वर्सांच्या तरणाट्याच्या मानेर मारलो दाणो। पुलिसाचो हो व्यवहार चलचो ना, कायदेशीर रितीन ॲक्शन घेतले दक्षिण गोय एसपी टिकम सिंगाची शिटकावणी। सरकारान पीओपी गणेश मूर्तींचेर घाल्ली बंदी आनीकय कडक करपाची गरज। मयेचो आमदार प्रेमेश शेटाचो उलो, गणपती बुडयलो पूण पीओपीच्यो गणेश मूर्ती उदकांत आशिल्ल्यो तश्यो उरल्या। साज उजेदी आरियाल ग्रामसभेत पोस्टर, काळे बावटे आणि मेणवाती पेटोवन थळाव्यांचो निषेध। छत्रपती शिवाजीच्या पुतळ्याच्या वादात सरपंच धरून 27 थळाव्यांचेर जाल्लो एफआयआर। आणि गोयच्या लो ग्रेड खनिजाचेर लायिल्ल्या निर्यातकारांचेर परतून विचार करचो, जीएमओईएची केंद्र सरकाराक मागणी। निर्यात कर लायलो जाल्यार सुमार 800 कोटींचे जातले लुकसाण। गोय सरकारान 28 फेब्रुवारी 2014 आदली सरकारी जमनी वयली घरां नियमित करच्या खातीर भू येणावळ कायद्यात बदल केल्यात। तातूंत घरां नियमित करच्या खातीर ड्राफ्ट नेमा बरोबर अटी तशेंच अर्जाच्या नमुन्यांचो आस्पाव आसा। ड्राफ्ट नेमा विशीं येणावळ सुचोवण्यो दिवपाक वा हरकती नोंद करपाक 15 दिसांची मुजत आसतली। 15 वर्सांचो राबितो दाखलो गरजेचो। जमीन नियमित करून घेवपी व्यक्ती 28 फेब्रुवारी 2014 आदी 15 वर्सां गोंयांत राविल्ली आसपाक जाय। ती व्यक्ती कडेन 28 फेब्रुवारी 2014 आदलो 15 वर्सांचो राबितो दाखलो आसप गरजेचें आसा। नव्या नेमा प्रमाण 400 चौखण मिटरां मेरेनची जमीन नियमित करतले। अर्जदारान हाचे परस अदीक जमनीर अतिक्रमण केल्लें आसत जाल्यार ताका ती जमीन सरकाराक परतून दिवची पडटली। हे विशीं ती व्यक्तीक कसलोच दावो करपाक मेळचो ना। अर्जदाराक अर्जा वांगडा हे विशींचें प्रमाणपत्र दिवप सक्तीचें आसतलें। मसुदो अधिसुचोवणे प्रमाण अर्जदाराक अर्जा वांगडा 100 रुपयांचो न्यायालयीन शुल्क स्टॅम्प जोडचो पडटलो। ती जमनीचो वापर फक्त रावपाच्या घरा खातीरच म्हणून करपाक मेळटलो। ही जमीन हेर खंयच्याच कारणां खातीर वापरपाक मेळची ना। घर नियमित केले उपरांत ही जमीन वा तातूंतलो खंयचोच भाग फुडलीं 20 वर्सां मेरेन विकपाक हस्तांतरीत करपाक मेळचो ना। खंयचीय अट मोडली जाल्यार ती व्यक्तीक जमनींतल्यान भायर काडटले। अशा प्रकरणांत अर्जदाराक 2 वर्सां मेरेन बंदखण आनी 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची ख्यास्त जावपाक शकता। घरां नियमित करचे खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन अर्ज सादर करचो पडटलो। अर्जांत नांव, घराचो नामो, पंचायत वा नगरपालिका वाठार, सर्वे नंबर वा पीटी नंबर आनी सब डिव्हिजनल नंबर, क्षेत्रफळ, बांदकामाची तारीख, थळाव्या प्रशासनान जारी केल्लो घर तशेंच हेर नंबर अशे जायते डॉक्युमेंट लागतले। म्हापशां जी सुडान 5 सुवातांनी उबारिल्ल्या प्लास्टिक कलेक्शन सेंटरांचो सध्या जाला गार्बेज डंप। कोयराच्यो थंय राशी पडल्या। तुया येवपी पेट्रोलियम फ्युएल प्लांटाक लागून खंय ही सेंटरां उबारिल्लीं। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण थळाव्या नगरसेवकान पालिकेक जायती पत्रां केल्लीं, मात स्थिती आसा तशीच। म्हापशे पालिकेचे कांयच लक्ष ना म्हण थळावो उलयलो। थोडे ते हांगासर आमी पळयलो की कलेक्शन जालें तेजें,
पण आतां पळयशी तेज्या उपरांत कलेक्शन हांगासर जायना आनी ते जाळी बंद आसा आनी भायर आतां पळयशी जाल्यार घाण जाल्या सगळी. म्हणजे आत्तां हांव सुद्दां तुमी येताना पळयलां हांवें आतां की एक बायलेन थंय उबी रावली आनी तिणें पुटली उडयली ती. म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या सध्या. आतां प्लास्टीक तो तुमी आतां इतलो खर्च केल्ल्यात, तुमी उजगाडन केल्ल्यात तेजे, आनी ही परिस्थिती आमकां तुमी करतात जाल्यार कित्याक करतात जाल्यार प्रॉपर करा. म्हापशान अशें खूब आसा की जळी मळी हेंच्यांनी सुरू केल्ले आनी पळय आनी तेजे सद्या सगळ्या विलेवाट लागलेला. तो टॅक्स पेयरांचो पयसो हो तुमचो पयसो न्ही. तुमी थंय बसतात पळय पगार घेतात तो आमचोच पयसो. आमी टॅक्स पेयर लोक फारीक करतात पळय, घाम गळोवन पयशे तुमकां फारीक करता पळय तेंचो पयसो हो. तेंचो तुमी विलेवाट करूं नाका. तेन्ना हो कितें आसा पळय हो प्लांट तुमी प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर केला पळय तो सुरू करा, नाल्यार तो एक्चुअली हांगालो सबंद बंद करा. कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रायट टू लायफा अंडर दिता. ते रायट टू लायफा अंडर हे म्हणजे क्लीन आनी हेल्दी लिवींग जे आसा ते येवपाक जाय आनी ते आमी आमच्या रेजिडंट्सांक आनी दिवं शकना. हे सामकें आमकां लज दिसपाक जाय एक्चुअली म्हापशाचे सगळे जे इलेक्टेड लोक आसा तेन्ना. सो हांव मागता की तेंच्यांनी हेजेर सारकें लक्ष दिवचें. हायकोर्टानूय म्हाका दिसता मातशें कॉग्निजन्स घेवंक जाय कित्याक म्हापशाचे गार्बेजाचे इशू ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज न्यूज पेपरान जावं इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जावं सोशल मिडियाचेर कोण ना कोण तरी हायलायट करता. सो सुवा मोठो कॉग्निजन्स घेवचे आनी एक टीम धाडून हांगा मातशें असेसमेंट करचें की आमी रस्त्याची ती चाळण जाल्यार ती रस्त्याची परिस्थिती दाखयली. मात आतां ही गार्बेजीची ची परिस्थिती आमी म्हापशान हे तुमकां दाखयता. सांगला त्या प्रमाणे येदे व्हडले खर्च करून कलेक्शन सेंटर प्लास्टीक कलेक्शन सेंटर हाडले, पण हे 2 म्हयने चल्ले मागीर आसा तशेंच ते कोण तेजो यूज जाल्लो ना. आनी ही परिस्थिती आतां सगळे हांगा प्लास्टीक गार्बेज तुका बकेटूच मेळटले, प्लास्टीक बी कांय ना तशें. पण लोकांनी हांगा गार्बेज हाडून डंप केला ते बरें आहा. हे म्युन्सिपाल्टीक हाचो परत म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक दिसना हे की गार्बेज हांगा उडयल्या ती व्हरपाची आनी हांगासलो हो क्लीन हो जागो करपाचो म्हणून. सो लोकांचें म्हणणें आहा की अशेंच हे म्हापशान एक इशू आहा जे गार्बेजीचे मेन इशू आहा ते म्युन्सिपाल्टीन सॉल्व करचे आनी हो जो गार्बेज हांगा दिसता तुमकां तो बेगींतल्या बेगीन हांगाच्यान क्लियर करचो म्हणून लोकांची मागणी. स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फहारी. कुर्टी फोंडा ऑफ ड्युटी पुलीस कॉन्स्टेबलान एका 27 वर्सांच्या तरणाट्याच्या मानेर दाणो मारलो, मोबायल फोडलो, बुरशी उतरां दिली. सुण्यांक मारता म्हणून खंय तरणाटो कॉन्स्टेबलाक आडायतालो. कॉन्स्टेबल तरणाट्याक बडयतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत प्रकरण उक्ताडार. पुलिसांचो हो वेव्हार चलचो ना, कायदेशीर रितीन एक्शन घेतले म्हण दक्षिण गोंय SP टिकम सिंगाची प्रेस नोटा वरवीं शिटकावणी. जो एका कॉन्स्टेबलान श्रेयश हर्डीकर हाजेर 10 तारखेक जो एसॉल्ट केल्लो आनी एक दाणो घेवन तेजेर जो मानेर मारलेलो एक शिल्लक कारणां लागून आनी ही केस आशिल्ली कॉन्स्टेबल जो विनोद म्हणटा तेजेर आनी हो ड्युटीक आसता मार्दो पुलीस स्टेशनाचेर. तेन्ना हो प्रसंग श्रेयशान मिडिया मुखार हाडलो आनी सविस्तर आमकां म्हायती दिली आनी लायव्ह व्हिडिओ तेणें दाखयलो आमकां की कसो तो कॉन्स्टेबलान तेजेर बडी हांगा मानेर मारली ती आनी तो सद्या एडमीट आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेन्ना हो प्रसंग जेन्ना आमी मिडिया मुखार हाडलो खंय तरी SPन आयज प्रेस नोट काडलेलो आसा आनी असले जे कृत्य करपी जावं ते सिवील ड्रेसान आसूं जावं ऑन ड्युटी आसूं पण अशे लोकांक मारपी पुलिसांक आपूण सोडचो ना, तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातली म्हणून सांगलेलें आसा. आनी त्याच प्रमाणे FIR सध्या हांगा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर जाल्या. फुडें पोलिसांनी अशें दुश्कृत्य करपाक जायना अशी ताका आद्दल घडूंक जाय. एक पुलीस जर अशें वायट कृत्य करता तर बऱ्या पुलिसांचें नांव खराब जाता, घाण जाता. थोडे पुलीस बरेचदा आयले, म्हाज्या चेड्याक फोन केलो, सगळी ताची खबर घेतली, ताका विचारले, FIR करता म्हणून सांगलें, सगळें वेवस्थीत जालें. पण तेच्या पयलीं 10 तारखेक जेन्ना तुमी हांगा कंप्लेंट दिवपायली तेन्ना कितें आशिल्लें? तेन्ना कांयच कोणाचोच सपोर्ट नाशिल्लो. जर आमी तेव्हा आमी इतके अनकम्प्लेंट चेडो मारता काय जगता ह्या स्थितीत आशिल्ले. कॉपी दिवना, कॉपी करपाक खूब त्रास केले. अक्षरशः आमकां हांगा चला म्हणून हाकलून घातले ताका सस्पेंड करून. आनी म्हाज्या चेड्याचो जो मोबायल हे झाला तो मोबायलाचो ना एक 20-25 हजाराचो आसा, तेवढी एक भरपाई जाय. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
सरकारान पीओपी गणेश मूर्तींचेर घाल्ली बंदी आनीकय कडक करपाची गरज आसा. मयेचो आमदार प्रेमेश शेटाची मागणी. चवथ 27 ऑगस्टाक जाल्ली. 1.5 ते 11 दिसांचे गणपती बुडयले. विसर्जन थळांचेर नदर मारल्यार आमी देवाची विडंबना करता अशें दृश्य पळोवंक मेळटा. पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो अजूनय तश्योच हांगा थंय पडिल्ल्यो आसा म्हण आमदार उलयलो. पीओपी मुर्त्यांचेर बंदी घालपाचो सरकारान घेतिल्लो निर्णय अजूनय कडक करपाची काळाची गरज आसा. पीओपी मुर्त्यो राज्यांत तयार जावंक लागल्या, ताचेरूय बंदी घालची पडटली म्हूण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. कृत अशी जे इन्सिडंट जाले हितून आमकां खुबशा भागांनी जे गणेश विसर्जन स्थळाचेर आमी पळयले की गणेश मुर्ती ज्यो आहा त्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अश्यो पडलेल्यो आसा. ही जी विकृती आहा ही जर खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार हेजेर सरकारान जो स्टेप घेतलेलो आहा तो आजुनूय कडक करपाची अशी गरज आसा. ह्यो विसर्जन म्हळ्यार विश्वाच्या सौजन्यान कारणीभूत थारपी अशी ही प्रक्रिया. मातयेचो गणपती पुजून मातयेची पुजा, निसर्गाची पुजा अशें मानून जाणट्यांनी ही सुरवात केल्ली. मात सध्या विसर्जन स्थळांचेर पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांचें विद्रुपीकरण आमकां पळोवंक मेळटा म्हूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार उलयलो. मातयेच्यो करपाक जाय अशें आमच्या धर्मान परते परते सांगलेलें आसा. पूण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार न करता आयज मोठ्या प्रमाणान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो गोंयान हेच्या पयलीं येयल्यो आनी व्हडा प्रमाणान तेची विक्री जी आसा ती जाली. आमचे पारंपारीक मुर्तीकारूय लोकांक फोटोवन पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो दिता. गणेश मुर्त्यांचे चित्रशाळांनी तपासणी जावपाची गरज आसा. जर कोणाकय फरक कळना जाल्यार आपूण मजत करपाक तयार आसा म्हूण माती कलाकार दशरथ पेडणेकार उलयलो. ट्रेडिशनल आमचे जे पळय कलाकार आसा ते मुर्ती हाडटा आनी ते सरळ शाडूच्यो मुर्ती म्हणून विकता. ते कितें करता तर पीओपीची मुर्ती भितरल्यान ताका मातयेचो कलर मारता आनी त्यो विकता. हाका लागून इवन म्हाका सोल्युशन म्हाका अशें दिसता की इनिशियली मुर्ती पळय येता न्ही तेजेर बॉर्डरीचेर स्ट्रिक्ट चेक जावन ती मुर्ती येवपाकच जायना अशें करपाक जाय. नाल्यार इवन आतां आमच्यो लोकल शाळा आसा न्ही, लोकल मुर्तीच्यो शाळा म्हणजे आमी शाळाच म्हणटा तांकां, थंय चेकअप करून हें करपाक. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारपा वेळार पुलिसांनी स्थानिकांचेर दाखल केल्ल्यो केशी सारके ना. स्थानिकांची सतावणूक जाल्या म्हण सांज उजेदी आरियाल ग्रामसभेत पोस्टर, काळे बावटे आनी मेणवाती पेटोवन थळाव्यांचो निषेध. सरपंच उपसरपंच धरून सुमार 27 थळाव्यांचेर FIR रजिस्टर जाल्लो. आमदार क्रूज सिल्वाचो लोकांक सपोर्ट जाल्लो तो 25 मध्ये भाशेन जाल्लो. 25 जे इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसांक क्रिमिनल केस फायल केला. सो तेजें डिस्कशन जातालें. पूण कितें ह्या ऑलरेडी चार्जशीट FIR जाल्ली आहा. सो कोर्टान आहा म्हणजे आमच्यान कांय डिस्कशन करपाक जायना आमी लोकांक सांगलां. जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलें हाडलें, आमकां शांती जाय. ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्नाय हांव तांचे बारारी हाडलो. फस्ट तांणी रोखडें जायना जावपाक. सो इन्क्वायरी तांचे बारा आहा म्हणून हांव सांगलां. सांज आरियल पंचायताची ग्रामसभा आसली. लोकांनी कॅन्डल लायट आनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निशेध केला. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच, डिप्युटी सरपंच, पंच ऑफ द पंचायत, ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा. जी पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या. हेचेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून. आनी केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आनी इल्लिगली एक स्टॅच्यू गायलो. आनी तो कितें गा म्हूण पळोवपाक इल्लिगली गाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता. हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतान रस्तो कोता म्हूण. हे आडोवपाक वो पळोवपाक सरपंचाक आनी MLAक वयलेलो म्हणून लोकांचेर केसी. अनलॉफूल असेंब्ली म्हूण जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या भाटान गेल्या. आमी ST लोक, आमी आमच्याच गांवांत आसा, आमच्याच वाड्यान आहा, आमच्याच शेतान आहा. जो भायलो लोक येता JCB घेता आनी आमच्या शेतांतल्यान रस्तो कोता
आमच्या गांवांत इल्लिगली स्टॅच्यू घाता हे हाडोवपा ना जाल्यार आनी कितें करतले. कायद्या कोणाक पंचायत आसा आनी वयल्यान पंचायताचेर सरपंचाचेर डिप्युटी सरपंचाचेर आनी एक्टिविस्टांचेर आनी लोकांचेर केशी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. गोयच्या खनिजाचेर लायिल्ल्या निर्यातकरांचेर परतून विचार करचो. GMOEची केंद्र सरकाराक मागणी. लो ग्रेड खनिजाचेर 30% निर्यात कर लायलो जाल्यार सुमार 800 कोटींचे लुकसाण जातले. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या गोंयकारांच्या येणावळीचेर परिणाम जातलो म्हण गोवा मायनिंग ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनान भंय उक्तायला. फातोर्डा स्टेडियमांत रस्त्या वयल्या सुण्यान 3 जाणांचेर हल्लो केला म्हण फामाद जाल्ल्या प्रकरणात ट्विस्ट. प्रकरणातलो सुणो पाळीव. जखमी जाल्ले 3 जाण सुण्या बरोबर खेळटाले. DSPCAची कार्यकारी सचिव वर्जिनिया सिमोइसाचे स्पश्टीकरण. खर चौकशी करून दक्षिण गोंय कलेक्टराच्या ऑफिसांत रिपोर्ट धाडला म्हण GAFच्या सचिवाची माहिती. We obtained the names of the victims and from the registrar of the district hospital and accordingly got in touch with them, and thereby we got to understand that as per their knowledge the dog appeared to be a domesticated dog. So on further investigation we came to know that the dog was spotted jumping out from a car uncollared and unleashed and went directly playfully to play with this group of 2 children and 1 man. Subsequently in the thing of play, his one of the child's hands was in his mouth and 1 tooth insertion mark occurred. The other elderly boy got 1 scratch, but then considering the present scenario they decided to go in for the anti-rabies vaccination. In the evening of the next day we went for a site inspection to the stadium. Fortunately most of the dogs there are well known to us because we know all the feeders, and 99% of the dogs have been sterilized at various camps. So we went, interacted, took photographs of the dogs, sent them to the victims. All of them denied that it was that dog. They all consistently said that it was a big light brown colored male dog and it was seen jumping out of a car. So it was established very clearly that the dog was a domesticated dog and it was not a vicious or ferocious attack. Whatever incident happened was in the midst of playful reaction with the dog. Torda case, I would like to clarify that it was thoroughly investigated and the report has been sent to the South Collector's office and it turned out to be a
pet dog bite case, not a stray dog bite case. जो बाबा कांय कॉलर ना की कांय रजिस्ट्रेशन ना आनी तो रोडार असो धांवलो लोक ताका स्ट्रे डॉग म्हणटा. आतां प्रॉब्लम कितें आहा, टॅक्निकल डेफिनेशन जावपा जाय. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जर जायत तेन्ना मागीर हळू तें सेग्रिगेशन जावंक शकता. झायडस कॅडिलॅकान सातत्यान काम करपी हेल्थ कॅर एम्प्लॉईज युनियनाच्या वांगड्यांनी आझाद मैदानाचेर मोर्चा काडलो. कामगारांक त्रास करतात, भेदभाव चल्ला म्हण वांगड्यांचो मॅनेजमेंटाचेर आरोप. सरकारान तांचे डिमांड पुराय करचे, कंपनीत गोंयकारांक कामार दवरचे, एजमा फाटीं घेवचो म्हण कामगारांची मागणी. हॅरेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आमचो जो प्रेसिडेंट आसा ताका लास्ट 5 वर्सां जाली गेटीर बसून दवरलेलो आसा. दुसरें आमचो चार्टर डिमांड आसा जो फाटीं 2 वर्सां जाली पेंडींग आसा, पगार वाड जी आसी. मॅनेजमेंटाचे लोक आसा पळय आवटसायडर तांकां टायम टू टायम मेळटा, पूण आमच्या युनियनाक दिवपा टायमार 2 वर्सां 2.5 वर्सां असले अशें एवरी टायम तेच करता. तिसरो जो आसा आमच्या कॅन्टिनान जे आमकां पळय जेवण दिता हे जेवणाची क्वॉलिटी इतकी अशी आसता की ताका आमकां खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. आमकां न सांगता आसतना विश्वासान न घेता पंचिंग मशीन चेंज केली आमची. आयज हांगा पंच करपाक जाल्यार ते दुसरे कडेन व्हरून घातलेलें आसा. जे आसले पळय न्हय 5-10 वर्सां पयलीं आमकां दिताले. आतां कोण ऑन ड्युटी कोण एक्सिडेंट जालो कितें जालो ते ऑन ड्युटी धरिना आनी ताका ते लिवूय दिना आनी मेडिकल एक्सपेन्सीसूय कांय दिना. कांय लोकांक दिवप कांय लोकांक दिवप ना. दिवप म्हणजे तेंच्या लोकांक दिता, आमकां लोकांक दिवप फाटीं करता. जे सरकारा कडेन किंवा मागणी अशें आसा की आयज एक 10-12 वर्सांनी जे आमी जे 157 वर्कर जे आसा हे रिटायर जातले. तेच्या उपरांत थंय लोकल असो कोण कामगार उरचो ना. सो ह्या मॅनेजमेंटाक तुमी असोच एक प्रेशर हाडा की जे नवे जे वर्कर जे घेतात ते लोकलूच घेवचे. टोटल वर्कर थंय आज आमी कॅन्टिनाचे आमी रिकॉर्ड करीत जाल्यार 12 जेवणां वयता 3 शिफ्टी. 1200तले फक्त कितके म्हणटा तुमी गोंयकार कितले? 7 वर्कर गोंयकार आसा परमनंट आनी एक 100-150 भितर मॅनेजमेंटान आसतले. अशे एक 150 ते 200-250 लोक हे परमनंट. बाकीचे 1000 सगळे गोंया भायले म्हणटा तुमी? जे 700 लोक जे आसा ते भायले आसा. जे गव्हर्नमेंटाक एक मागणी आसा की जे तांच्यांनी एजमा हो जो रूल लायल्लो आसा पळय तो तांच्यांनी काडचो. कित्याक तर आमी जे फार्मा कंपनीन जे वर्कर आसा तांकां खूब त्रास जाता. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपा खातीर दिवचल म्हालांतल्या म्हावळिंगेच्या सुवातीक आमी प्राधान्य दितले. म्हावळिंगे गोंय क्रिकेट संघटनेची स्वताच्या मालकीची जमीन आसा. आमचे परिवर्तन पॅनल वेचून आयले जाल्यार 2027 पयलीं क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत तयार जातलो. BCCIचो जोड सचिव रोहन देसाय उलयलो. GCA वेंचणुकेक उबे केल्ल्या परिवर्तन पॅनलाचो जाहीरनामो जाहीर. सोदना आयज आमी आमचो मॅनिफेस्टो आमी अनवील करतले आनी गोंय राज्यान गोंय क्रिकेटी खातीर आमी आमचे जे विजन आसा जे आमचे कार्य मुखाल्ले कशें आसतले ते आमी थोडक्यात अशें आमी प्रयत्न केला की लोकां मदीं आमच्या क्लबा मदीं पावोवपाचो. प्रत्येक प्रदेशान प्रत्येक स्टेटीन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा. गोंय राज्य आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन ह्याच्या वतीन आमी त्या प्रोग्रेसान कितपर्यंत आमी वांटेकरी जावपाक शकता हो एक सदांच प्रश्न आसतालो. आमचे कडेन स्टेडियम ना हें आमचें अत्यंत दुर्भाग्य आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या टेन्युअरान हांव सारको कॉन्फिडंट आसा कारण ही जर कमिटी आयली जाल्यार आमकां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हें म्हणजे इन फ्युचराक आमकां मुखाल्ले 3 वर्सांक हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत पळोवपाक मेळटलो. 2010 डिसेंबरान जवळ जवळ 1,96,1.96 लाख स्क्वेअर मिटर ही जागा थिवीन म्हणून आमी लिजार घेतिल्ली गोवा क्रिकेट असोसिएशनान. 2010 आमी आसा 2025 इतली वर्सां जाली तेन्ना आमी फीज पे केल्ल्यो, आर्किटेक्टाक केल्ल्यो, प्लॅन करपाक अशें बांदतले तशें बांदतले पूण खंयचे कडेन कांयच जावना. 2010 नंतर 2012 ते 2015 ह्या टेन्युअरान 2012 आमी म्हावळिंगे जागो घेतलो तो 1,98,000 स्क्वेअर मिटर आशिल्लो आनी तेन्ना आमी हो गोवा क्रिकेट असोसिएशनान जागो विकत घेतिल्लो अरावंड 45 करोड्स ऑड कितलो आसा 45 करोड्स. तेजे 5 वर्सांनी म्हणजे 2010 थिवी केलो, तेजे नंतर 2012 ते 15 थिवी म्हावळिंगे केलो आनी 2015 नंतर 2018 गेले आनी आमी धारगळे परत लिजार घेतलो गव्हर्नमेंटा कडल्यान. तो परत 1.89 लाख स्क्वेअर मिटर थंय परत आमी 10 कोटी खर्च केले. सो आतां आमी बारीकशे पळोवपाक गेल्यार आमी 60 कोटी ऑलरेडी स्टेडियम बांदता म्हणून आमी 60 कोटी मोडल्या. ऑलरेडी मोडल्या 60 कोटी. पूण खंयचे कडेन आमकां गोंयकाराक इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज पर्यंत पळोवपाक मेळना. आयज
गोंयकारांनी आमच्या क्लबांनी हो निर्णय घेवपाचो टायम आसा. आमच्यो कमिटी केल्यो, हांव कोणाची नांवां घेना. आमी पॉझिटिव्ह मुखार वचपाक आयले हांगा आनी आमी पॉझिटिव्ह मुखार वतले. आमची तयारी इतली फूल प्रूफ आसा की आमी फाल्यां इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम इमिजिएटली आमी पयलें काम ते हातीन घेतलें म्हणून. भटक्या गोरवांक लागून वाडट्या अपघातांचेर आळाबंदा हाडपाक थिवी पंचायतीचो उपक्रम. रस्त्यार भोंवपी गोरवांक धरून गोशाळेत दिवपाची पंचायतीची तयारी. गोरवांक लागून अपघातांची संख्या वाडटा. लोकांक कळीत करून 8 दीस रावतले, मागीर सरळ गोशाळेच्या स्वाधीन करतले म्हण सरपंच उलयलो. करसवाडो ते अस्नोडा बस स्टँड मेरेन रस्त्यान रस्तोभर भटकी गोरवां आसता. दिसपट्टे हांगा अपघात जाता. मात अजून मेरेन आपणाली गोरवां म्हूण केन्नाच कोण मुखार आयिल्लो ना. आतां मेरेन कितलेशेच जाण सोंपल्यात. कितलीशींच गोरवांय मेल्या. तेन्ना हाचेर उपाय काडपाचो थिवी पंचायतीन प्लान आंखला. आदी लोकांक जागृत करतले, 8 दीस रावतले आनी मागीर गोरवांक धरून गोशाळेत दितले म्हूण थिवी पंचायतीचो सरपंच उलयलो. गोरवां आसा ती सगळी स्टे कॅटल जाल्यात. कोणाकूय विचारले बाई कोणाची, कोणूच आपणाची म्हणून सांगना आनी वचत ती रातच्यो वखदार. आमकां आतां पळय ब्लुमिंग बर्ड स्कूल आहा कांसापोडा, थंयसान करसवाडे मेरेन आमकां लागता आम्यानी. सगळ्याक तिजो ग्रुपान बसतात ती रातच्यो वखदार मेन रोडार येवन. आतां गाडी मारली वो कितें जालें आमकां कोणें सांगलें अमकें तें म्हणटा आमचें न्हू. तो आमी हँडिकॅप जाता म्हणजे कोणूच तेचो ओनर म्हणून कोणूच मेळना आमकां. आमी आतां 2 दीस पयलीं कितें थाराव घेतलेलो आमचे भितरूच की बाबा गोशालाक आमचे लेटर करून तेंची कितें तो टीम आहा जाल्यार पयलीं आमी एक एनावन्समेंट करपाक बाबा ही पळय तुमची गोरवां कोणाची बसता गांवान अवेरनेस करप. जी गोरवां रातची येवन हेचेर बसतात ती तुमची तर तुमी व्हरोन बांदिनात आनी ती रस्त्यार आमकां दिसती पडली जाल्यार आमी ती धरून गोशालेक दिवप, तेंच्या ताब्यान करप. आनी सपोज जर कोणें क्लेम केली आपणाची धरून येयल्या जाल्यार तेंची कितें आहा ती रिक्वायरमेंट फायन भरून तेंचेर व्हरप मागीर वो कितें तेंचो प्रोसेस ते करतले. तुम्ही पयरी न्यूज ऐकले आसतले एक गोरू मेल्ले ते गाडी मारून. ती लावारी जाल्ले, पोसलेले आसले, या स्ट्रीट कॅटल आसले ते कोणूच नको. जेन्ना मरता तेन्ना सगळे ओनर येता ते सांगता आपली गोरू म्हणून. आतां हांव विचारता बश्टे इतके आतां गोरवांचे दूध पिवचे कोण आनी रोगत दिवचे कोण हांगा रोडान. तो गोरवांचो मुद्दो आसा ते स्टार्ट जाता आमचे करासवाड्यातून हे बस स्टँड हेजे आसनोड्याचे बस स्टँड पर्यंत. बेवारस गोरवां कुत्री ही वचत तशें रस्त्यांचेर बसतात आनी म्हणून रातचे दिसाची बीन आनी ताका अंदर बीन आनी खूब वचत तशें एक्सिडंट जायत असतात. ह्यो गोरवांचेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून लोकांची मागणी आसा. थिवी पंचायतीन जेन्ना हे केलें तेंच्यांनी सांगलां आमी आतां जी गोरवां वचत तशें आसात आमी लोकांक अवेरनेस करता की तुमचे कोणाचे गोरवां आहा जाल्यार ते काडचे ना जाल्यार फायन घालून कितें करचे ना जाल्यार तेंच्यांनी कॅटल कोण जे सुकेऱ्या हांगासर जे हें आहा थंयसर ती व्हरून ते गोरवां व्हरपाक लागून आमी रिक्वेस्ट करतले अशें हें घेतलें. तशेंच सगळ्याच पंचायतींनी कांय कडेन घरां भितर आसा त्या खातीर मातशें सांग शकता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.